पळया निकतीच आयिल्ली खबर। सगळ्यात पहिली तुमचे खूप खूप अभिनंदन। तुम्ही आपदा सखी आणि आपदा मित्र म्हणून आयच्यात रेग्युलर तुम्ही जॉईन जातात आणि तुम्ही ह्या डिझास्टराच्या वेळार काम करपाक तुम्ही सगळेजाण सदोदित तत्परतेत काम करतले। आम्ही म्हणतात दिस इज अ व्हॉलंटरी सर्विसीस, फक्त एक मिनिमम ऑनररियम तुमकां मेळटलो हे तुमकां खबर आसा आणि तरी आसतना एक व्हॉलंटरी सर्विसीसा खातीर जॉईन जावपाक फुडें येवपाक त्या खातीर खरोखरूच तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। दिस इज सर्विसीस लायक द होमगार्ड सर्विसीस इन पुलीस। एक्चुअली जे होमगार्ड ज्या पद्दतीत पुलीस व्हॉलंटरीली काम करता, पयली इनिशियली सुरवात तशीच जाल्ली, आफ्टरवर्ड्स होमगार्ड कंटिन्युअसली पुलिशेंत त्याच पद्दतीत कंटिन्युअसली उरत गेले, तांकां रिजर्वेशन मागीर पोस्ट रिजर्व जावन पुलिसेंत पोस्ट मेळपाक लागले। इन फ्युचर फॉर द आपदा सखी आपदा मित्र हे बी केन्ना तरी अशाच पद्दतीन व्हॉलंटरी सर्विसीस देल गॉट द रिजर्वेशन्स आनी ताज्या उपरांत सगळे जायत वयतले। ड्रावनींग आमकां आमी ऑलरेडी फायर डिपार्टमेंटात घेवपाचें आसा। आमकां आतांय बी कोणी बुडलो जाल्यार ताका काडपा खातीर आमकां बुडिल्ली ऑलरेडी नेव्ही कडल्यान घेवचे पडटात। पण इन फ्युचर अशा पद्दतीत आमी गोंय सरकारानूय तांकां अपॉइंट करपाचें आसा। त्या खातीर देर इज अ स्कोप। इवन दो आमच्या कडेन नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट्स आसा जे आमच्या मिरामारान आसा, ऑलरेडी बारीक बारीक कोर्सीस आसा। आपण एकदा जॉईन जालो म्हणून जायना, आपले सर्टिफिकेट कोर्स किंवा आपली नॉलेज आपण ज्या फिल्डात आसा अपग्रेड करीत रावचे। तुम्ही सगळे जाण त्याच पद्दतीत अपग्रेड करतले। हायर पोस्टाक वचपा खातीरय तुमकां अवश्य आमचे डिपार्टमेंट मदत करतले। नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान। केप्या गुडी पारोडा रस्त्यार एक्सिडेंटान एकलो आगताक सोंपलो। 2 स्कूटरींचो खंय एक्सिडेंट सोंपला तो केपेचो 24 वर्साचो प्रकाश नायक। दुसरो स्कूटरीर आशिल्लो तो बऱ्यान साल्वार। कोणाची चूक एक्सिडेंट कसो जाला ताची पुलीस सध्या चवकशी करता। आज परत एकदा सकाळी 7:45 प्रकाश नायक हो 24 वर्साचो भुरगो मरण पावलो। याचे मुख्य कारण आशिल्लें की 2 बायक जे कोलिजनान जाले तेतूंत भितर एकटो रस्त्यार सकयल पडून ताका तकलेक माल लागले आनी ताजो जीव गेलो। एकटो केपेंच्यान मडगांव रस्त्यार वयतालो, तसोच दुसरो आसा तो गुडी पारोड्याच्यान केपे वाटेन येतालो। जो भुरगो मरण पावलो तो आवेडेच्या गांवाचो आणि तो खंय दूध दिवपाक जे घरांत तांगे वेवसाय आसा दूध दिवपाचो, तो दूध दिवपा म्हणून गेल्लो आणि येता तेन्ना हो अपघात जालो। अशीच गोश्ट 3 म्हयन्या पयलीं आनीक फावटी अपघात जालो सेम जाग्यार आणि थंय रिक्षान एक 2 व्हिलरा धपको दिलोन तो बी मरण पावलो। तो शेतां पडलेलो आनी थंय तेजो थंयच जीव गेल्लो। अशी 2 घटना जाल्ल्यो आसात ज्यो गुडी पारोडा रोडार। हांव प्रुडंट मिडिया खातीर गुडी पारोडा साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर। जबाबदारी पेलवना ती पळोवन सरकारान पावसान मायनिंग पिट्स राखपाचें काम निमाणें मायनिंग कंपन्यांच्याच माथ्यार मारले। खणीची पालसणां कोसळ्ळी वा तसले कितेंय अरिश्ट घडल्यार जबाबदार कोण काय म्हूण WRDन हात वयर केले। सुत्रां सांगता ते प्रमाण मायनिंग कंपन्यो जबाबदारी घेवंक तयार, मात जबाबदारी घेयात म्हूण सरकारान लेखी दिवचे। मायनिंग पीट राखपा खातीर सरकाराचे समितीन दिवचल 70तल्या 28 मायनिंग पिटांचे तशेंच धारबांदोड्याक कोडले मायनिंग पिटाचे इन्स्पेक्शन केले। सरकारान कांय पिटांचेर WRDक पंपूय बसोवंक सांगले। प्रकरण इतले सोंपें ना। मशिनरी जाय म्हूण कळटकीच मायनिंग कंपन्यांक मागना सामग्री दिवची म्हणूनय सांगले। मात पावस तेंकलो आनी हो भार पेलोवचो ना म्हूण रियलिटी ग्राउंड चॅक जातकीच निमाणे मायनिंग पिटांची जबाबदारी मायनिंग कंपन्यांचेरूच घाली। WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणटा फाल्यां कितेंय अरिश्ट घडल्यार जबाबदार कोण? WRDक अचानक इतलो भार पेलोवचो ना। सरकारान शरणागती पत्करली। कारण ऑल ऑफ इ सडन WRD जे आसा पळय न्ही, ऑल ऑफ इ सडन इतले सगळे पिट्स मॅनेज करूंक शकचे ना। उदक ड्रेन आउट करपाक जातलें, पूण लँडस्लायड्स वगैरे जे आसा पळय न्ही ते तितले मॅनेज करूंक जावचे ना। त्यामुळे म्हाका दिसता ते कंपनीक सांगिल्लें आसा टू टेक केअर। WRDन कांय खणींचेर पंप बसयल्यात, मात पिट्स मायनिंग कंपन्योच सांबाळटल्यो।
आमचे जितले पंप आसात ते बसयल्यात सगळे मॉनिटर करतले सर हेचे मॉनिटरिंग कंपनीक जर सांगला जर जाय जाल्यार कंपनी करतली पण सद्याक कंपनीक सांगला न्ही कोंकणी उलयता हांव ना कंपनीन ऑलरेडी थोडे पंप काडिल्ले कित्याक आफ्टर दॅट कंपनीक सकाळी सांगला म्हणून आयकलां तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा की एज इट इज एज दे इज टू टेक केअर ऑफ पयलीं जशी ते काळजी घेताले तशी तांणी आतां अंदूय बी ती काळजी घेवपाक जाय अशें मायनींग कंपनीक सांगिल्लें आसा की अंदूच्या वर्साक तांणी मेंटेन करपाक जाय अशें म्हणून मायनिंग कंपन्यांक मायनिंग लीज वाठार खाली करपाक सांगल्या उपरांत मायनिंग कंपन्यांनी थंयच्यान आपल्यो मशिनरी हालयल्यो मात पावस तेकिल्ल्यान सरकाराचेर मायनिंग पीट सांबाळपाची जबाबदारी पडली जाचो धंदो ताकाच बरो म्हूण सरकारान मायनिंगवाल्यांकूच खणी राखूंक सांगला दुसरे वटेन मायनिंगवाल्यांक लीज वाठार खाली करूंक सांगला तेन्ना फुडें आनी कायद्याच्यो कटकटी नाका म्हूण मायनिंगवाल्यांनी सरकारा कडच्यान खंय लेखी मागला प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी सिद्धार्थ कांबळे आनी विनायक सामंत मिनावेले 50% निर्गत ड्युटीचो विशय गोंयान अर्थमंत्री सीतारमणा मेरेन पावयलो मुख्यमंत्री सावंत आनी मंत्री मॉविन दिल्ली तिका मेळ्ळे निर्गत ड्युटीचे इशूचेर मागीर कितें तें सांगता म्हूण तिणें विशय धुकल्ला म्हूण कळटा येता ते जुलय सावन संकट गोंयचे दारी जीएसटीची केंद्राची भरपाय बंद जाता मायनिंग बंद येणावळ वाडोवपाचो विशय अर्थमंत्र्या कडेन काडलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि जीएसटी मंडळाचो वांगडी मंत्री माविन गुदीन सोमारा दिल्ली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाक मेळ्ळे केंद्रान मिनाचेर निर्गत ड्युटी 30 वेल्यान वाडोवन 50% केल्या गोंयचे मीन उद्देगाचेर परिणामा विशीं अर्थमंत्र्याचे बसकेंत चर्चा जाली आयुष मिनिस्टराक मेळून आयलो आनी फायनान्स मिनिस्टराक मेळून आयलो आयुष मिनिस्टराचे आमच्या आयुष रिलेटेड वेरियस इश्यूज आसात ते रिजॉल्व करपा खातीर आनी फायनान्स मिनिस्टर मायन्स डिपार्टमेंटा खातीर जो 50% ऑफ एक्सपोर्ट ड्युटी हेजी केल्या ती पयलीं आशिल्ली जशी ते जिओएमीन आमकां रिप्रेजेंटेशन दिलें सो दॅट वी हॅव रिक्वेस्टेड पयलीं आसली तशी मेनटेन करची तशी आमी रिक्वेस्ट केल्या आनी रेस्ट ऑल जीएसटीच्या बाबतींतूय बी बाकीचे काही इश्यूज आशिल्ले स्टेटीचे ते फायनान्स मिनिस्टराच्या बरोबर डिस्कस किती अश्युरन्स मेळ्ळ्या मायनिंग ड्युटी सर हें आमी उलयल्या Basically, as you know, I am a member of the GST Council. Whatever issues that are there, I am there on as many as 5 GOMs. Some we have submitted our reports, some we have yet to submit a report. It is a continuous work in progress. So whatever inputs that I have to get from the Finance Ministry, whatever I have to discuss, that is what I discussed. My Honorable Chief Minister also was there. He discussed very important issues as regards Goa, and particularly the mining issue, and various other issues were discussed. So both of us basically brought on the table talks that would help get more finance for Goa in different ways, as have less taxation, and how that can be carried forward. 1% export duty केल्यार खूब त्रास जातले mining restart करपाक. So definitely that was on the agenda आणि ते ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टराकडे डिस्कस झाला आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बरी मांडावट केला तशें जायते डिस्कस केला सगळे हांव थंयसर सांगपाक शकना आय कॅनॉट ब्रिंग एवरीथींग इन पब्लीक जुलय सावन राज्यांक केंद्राची जीएसटी भरपाय बंद गोंयचे मायनिंग बंद आधार फक्त टुरिजमाचो जुलय सावन संकट गोंयचे दारी वाडट्या खर्चात येणावळ वाडीचो सरकाराक हुस्को अर्थ मंत्रालया कडेन आशिल्ले हेर विशयी चर्चेक आयले अर्थमंत्र्यां बरोबर राज्याचे येणावळीचेर चर्चा जाली राज्याचे अर्थीक परिस्थितीची म्हायती अर्थमंत्र्या मुखार मांडली जीएसटी आनी हेर येणावळ कशी वाडोवं येता ताचेर चर्चा जाली बारीक राज्यां विशीं जीएसटीच्या हेर विशयांचेरूय चर्चा जाली प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरकार आनी विक्रम नायक केंद्रान पेट्रोल डिझेलाचो टॅक्स देंवयला तितलीच सूट गिरायकांक मेळना काय पेट्रोल पंपाचेर रुपयाचो फरक पडटा पेट्रोल पंप संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशी म्हणटा सरकारान प्रेस देंवयला तो खंय तात्पुरतो केंद्र आनी राज्य पेट्रोला वेल्या येणावळीचेर निंबून रावचे न्ही प्रेसाचेर सारको कंट्रोल दवरतले जाल्यार खंय पेट्रोल डिझेल जीएसटीन हाडपाचोच उपाय काल आमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या फायनान्स मिनिस्टरान अनाउन्समेंट केली की आपण 8 रुपये देंवयले which is going to give a relief of 9 rupees 50 paisa to the common man. आमकां सांगणें गेलें की पेट्रोल 9 रुपया 50 पैशान तुमकां
फायनली तुमकां मेळटले, कित्याक सरकारान 8 रुपया देंवयला. पूण खंय तरी कॅल्क्युलेशन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फायनान्स मिनिस्टर जेन्ना अनावन्स करता तेन्ना इट हॅज टू बी मोर एन एक्युरेट अमावंट. गोंया काल जे प्रायस रिडक्शन जाले ते 8 रुपया 76 पैसे तुज्या पेट्रोलाचेर जाले, डिझलाचे 7 रुपया 10 पैसे, डिझलाचे तिने सांगितले 7 रुपया 50 पैसे म्हणून. सो 7 रुपया 50 पैसे तांकां 46. पूण पेट्रोलाक जवळ जवळ 1 रुपया खंय तरी गायब जाल्लो आसा. वेदर इट इज द सेंट्रल गव्हर्मेंट or state government, they are over depending on fuel income from the fuel sales. ते सामको सोपो मार्ग जाला की कितें जालें लायक वॅट वाडयलो की पर लिटर वाडटा, पर लिटर वाडले की सरकारचो टॅक्साचो इन्कम वाडलो, मागीर केन्ना तरी देंवय. पूण तुमकां जर इमिजिएट रिसोर्स जाय जाल्यार सरकार वॅट किंवा एक्सायज वाडयता. एक्सायज तरी बरी कंट्रोलान आसा, पूण वॅट म्हणटा तो केन्ना वयर सकयल खूब जाल्लो आसा. तेन्ना डिपेंडन्सी ऑन फ्युअल बाय द स्टेट्स अँड बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट मस्ट बी रिड्यूस्ड. दॅट इज दी ओनली. सो दे मस्ट ऑल्सो हॅव डिफरंट सोर्सेस ऑफ इन्कम. अंदू कॉलेजींनी ॲडमिशन प्रॉस्पेक्टस आणि अर्जाक फी ना, भुरग्यांनी डावनलोड करून भरून अपलोड करपाचे. उच्च शिक्षण खात्याचो नोडल ऑफिसर दोतोर महादेव गांव सांगता. 1 जून ते 20 जून ॲडमिशनाचो पयलो रावंड. भुरग्यांक 3 कॉलेजींचे पर्याय. ॲडमिशन जातकीच फी भरप. एग्जामी चालू आशिल्ल्यांनी अर्ज करूं येता. सध्या CBSE आणि ICAC परीक्षा चल्ल्या. We'll be starting from 1st June onwards. All the students who wish to apply for any other courses which are offered in this area, as well as the government colleges which are under the DHA, administrative of DHA, will have to apply through the online mode. The link for the application for this admission will be available on the DHA website. This is a common platform and common portal to apply for any of the courses or any other programs for any of the colleges which are under the DHA. So the student need not approach to individual college or for a prospectus. They can directly apply through this link which is available on the DHA portal. The prospectus of all the colleges for the courses which are offered are available in the digital mode, and they are also available in the e-mode. So the student who wish to apply for 2-3 colleges need not have to buy those prospectus, whereas they can just download those particular prospectus which are available in the respective website of the colleges. So once the portal is open, the student has to register themselves first and then continue with the application. Now, while continuing the application, the student need to have certain mandatory documents such as their SSC mark sheet, 12th mark sheet, and in case if they are applying under any reserve categories, they need to have those valid documents, either it is in SC, ST, OBC, or even in EWS category. Since the only 12th standard board results are out, but the other board results are not declared yet, so we don't want to deny those students from applying through the admission process. So even those students whose results are not declared will be able to apply, but the admission will be subject to uploading of the valid documents once their results are declared. विधानसभा वेंचणुके उपरांत आप गोंयचे संघटनेची बांधावळ परत जागेर घालता. आम आदमी पक्षान तांचो गोंय राज्यांतलो सगळ्यो समिती बरखास्त केल्यो. आपाची गोंय प्रभारी आतिशीन कळीत केला. सगळ्यो समिती खंय रोखड्योच नव्यान नेमतले. वेंचणुके उपरांत आपाचो गोंयचो निमंत्रक फुडारी राहुल भामरेन हालींच पक्ष सोडला. आपाचे विधानसभेन सध्या 2 आमदार आसात. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळुया. मंकीपॉक्साची केशी आशिल्ल्या देशांनी फाटल्या 21 दिसांत कोणूय वचून आयल्यार आसत जाल्यार लागींच्या हॉस्पिटलांत कळोवचें. दोतोरांक अश्यो दुबावीत केशी मेळ्ळ्यार आरोग्य खात्याक कळोवचें. केंद्राच्या एडवायझरी उपरांत गोंयच्या आरोग्य खात्यान प्रायव्हेट हॉस्पिटलां GMC सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांक एडवायझरी काडली. मंकीपॉक्सान आंगार तोंडार फुगावा सारखे फोड येतात. राज्यांत मंकीपॉक्साची केस ना. दोतोरांक एखाद्या पेशंटाचो दुबाव आयल्यार कळोवचे. तांचे सॅम्पल पुण्यात टेस्टिंगाक धाडपाचे म्हूण स्टेट एपिडेमॉलॉजिस्ट प्रुडंटा कडेन उलयलो. आतां अजून पर्यंत मंकीपॉक्साचे केसीस पुऱ्या भारतान किंवा गोंयांत खंयच ना. तरी पूण एडवायझरी म्हणटा की
खंयचेय डॉक्टर जेन्ना पेशंट पळयता तेन्ना जर तर तुमकां फिवर जोर येता आनी जर तर पुळेर येयला किंवा रॅश येयल्लो जर पेशंट मेळटा जाल्यार तांकां चड हिस्ट्री विचारची आनी ते पळोवचें की फाटल्या 21 दिसां भितर ते ह्या देशांतल्यान खंयच्यान ट्रॅव्हल करून गोंयांत येयल्या काय ना ते आनी असले जर सस्पेक्शन असले पेशंट जर असले जाल्यार तुरंत आमकां IDSP किंवा म्हाका एज अ स्टेट सर्कल ऑफिसर कॉन्टॅक्ट करचें आनी आमी हे पेशंट्सांक आयसोलेट करतले आनी तांचे सॅम्पल जे आसा ते टेस्टिंगा खातीर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे किंवा NIB पुणे जे आमी म्हणटा पळय थंय धाडटले आनी थंय टेस्ट करून घेतले. एखादो पॉझिटिव्ह सापडलोच जाल्यार पेशंटांक आयसोलेट करूंक मेळटा. मंकी पॉक्साचे सिम्पटम जे आसा पळय न्हू बाकीच्या व्हायरल डिसीजा भशेनूच आसता. जोर येता आनी चडशे ताका पुळेर येता, रॅश येता, पुळेर येता हांगा आनी हेजे जे ट्रान्समिशन एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशाक पावपाचें कशें जाता की चडशे जे आसा पळय चान्सीस ते जनावरां पासून मनशाक येवपाचे चान्सीस चड आसता आनी एकदां जर मनशाक गेले जाल्यार मनशा पासून मनशा दुसऱ्या मनशाक वचपाचे चान्सीस खूब कमी आसता आनी जे ट्रान्समिशन जाता ते एक तर थुकींतल्यान जाता किंवा दुसरें कितें आसा की हाताक खंय तरी जर कट असलें आंगाक जाल्यार थंयच्यान हो व्हायरस भितर सरपाक शकता. हाची जी ट्रिटमेंट आसा ती बाकीच्या व्हायरल डिसीजा भशेन सपोर्टीव ट्रिटमेंट, ताका डेफिनेटीव ट्रिटमेंट ना. जशें आमचे मलेरियाक डेफिनेटीव ट्रिटमेंट आसा. तांकां आयसोलेट करतले, तांकां गरज पडली जाल्यार तांकां फिवराची मेडिसीन दितले, रॅश आसा जाल्यार रॅशाची मेडिसीन दितले, तांकां जर तर आनी कितें IV फ्लुइड्स दिवचे पडले जाल्यार तांकां IV फ्लुइड्स दितले. मंकी पॉक्साक लागून एकूय मरण जाल्लें ना. सगळ्या हॉस्पिटलांक एडवायझरी धाडल्या. फॅटिलिटी रेट जी आसा ती खूब कमी आसा ह्या मंकी पॉक्सान. जशें की आतां ह्यो ज्यो फाटल्या दिसांनी UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा ज्या जाग्यार केसीस मेळ्ळ्या थंय एकूय डेथ जाल्ली ना. आजून पर्यंत आतां जी एडवायझरी येयल्या तेजे वयल्यान स्क्रिनींग तरी खंयच जावचें ना. आमी ही एडवायझरी जी आसा ती आमच्या सगळ्या गव्हर्मेंटाचे हॉस्पिटल आनी जे हेल्थ सेंटर्स आसा इन्क्लुडींग गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलीम आनी ऑल मेजर प्रायवेट हॉस्पिटल्स तांकां धाडून दिले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार. सत्तरीन सोनाळ, नानोड्या आणि रिवे, धारबानोड्या, मातोजन वाडो, काजुमळ आणि तातोडी वाठारांत ल्हान धरणां बांदून उदक आडोवपाचे WRDCचो प्लान. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान उलोवन दाखयला. उदक एक्सपोर्ट करपाची भाशा मंत्री रवी नाईक उलयल्लो ताचेर सुभाष म्हणटात ते मागीर पळोवचे. आदी उदक गोंयकारांक उरल्यार फुडल्यो गजाली. WRD कडेन जवळ जवळ 7 सुमार डॅम आसात. हाजे मुखारी 7 वयल्यान 8-9 करपाक पळयतले. That's what we are exploring about 6 points. 6 सुमार पॉइंट्स आमी एक्सप्लोर करतात ज्याचेर आमी डॅम घेवंक शकतात. तातूंत 1-2-3 नांव आसा. सोनाल म्हणून एक आसा, नानोडे आसा. ते नंतरचे मागीर. सद्या पयलीं आमकां गोंयकारांक उदक सारकें बरोबर दिवया आनी जेन्ना मागीर नंतर मागणी जाता आनी आमचे कडेन अवेलेबिलिटी अबंडंट आसता तेन्ना दिवपाक पळोवया. दर वर्सा गोंयानूय ब्रेस्ट कॅन्सराच्यो 200-250 केशी वाडटा म्हूण BJPचे मेडिकल सेलाचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकर सांगता. ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग गोंयच्या गांवांनी पावचें म्हूण BJPन आज 24 मे ते 6 जून मजगती सांखळे आनी सावड्ड्या मेळून 13 सुवातींनी आय ब्रेस्ट कॅम्प दवरला. फुडें बाकीच्या मतदारसंघांनी खंय जातलो. स्टार्टिंग फ्रॉम टुमॉरो प्रत्येक पंचायतीन एक कॅम्प फॉर फर्स्ट एक 10 आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतल्या. स्टार्टिंग फ्रॉम टुमॉरो चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द कॅम्प टुमॉरो एट कुर्णे सरकारी प्राथमिक शाळा नौकारवाडा टुमॉरो एट 9:30 आणि प्रत्येक एक ऑल्टरनेट डे वी विल हॅव इन सावर्डे. सो साखळे आमी एक अराउंड कॅम्प करतले मागीर सावर्ड्या करतले. द अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच विल कवर इन द कमिंग टायम इज सांगे, पेडणे, काणकोणा, मयें, केपें, मांद्रे, कुर्चले आनी शिवोली. सो हे 10 हाजेर आमी सुरवातीक आमी एक अदमास करतले हाव द थिंग्स वर्क आउट. टू टेल यू फ्रँकली एक्झॅक्ट द डेट्स ऑफ 2 कॅम्प म्हणजे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमी आतां डेट्स फायनलायज केल्ली आसा. फर्स्ट टुमॉरो 24 तारखेक कुर्ण्या, मागीर 25 तारखेक सावर्डे, 26 तारखेक आमोणा, 27 तारखेक काले, 28 तारखेक वेळग्या, 1 तारखेक 29 तारखेक मदीं आमी कॅम्प मारला. मागीर 30 तारखेक सुर्ला आसा, 1 तारखेक मोळे आसा, 2 तारखेक पाळी, 3 तारखेक
साकोर्डा, 4 तारखेक नावेली, 5 तारखेक गारबांदोडा आणि 7 तारखेक इंद्रपाल दाबार. सो अशें आमी 7 आनी 6 अराउंड 13 कॅम्प्स आमी कंटिन्युअसली इन नेक्स्ट अराउंड 7 to 8 days आमी हे सगळे 13 दिसांनी आमी कंप्लीट करता. हाच्या खातीर वी हॅव टायड अप विथ युवराज फाउंडेशनचे जे हे आसा यू वी कॅन म्हणून यू वी कॅन म्हणून तांचो एक हे आसा म्हणजे ट्रस्ट आहा. त्या ट्रस्टा तर्फे आमी हे चालू करता. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.